कार्निवाला उपरांत आता गोयाक वेध लागल्या ते शिगम्याचे। शिगमो हो गावांतल्यान पणजे शारात हाडपाक पणजे शिगमो समितीचो पयलो यत्न आसलो। 11 तारखेक पणजे शिगमोचो परेड जातलो। व्हडा संख्येन लोकांनी हजेरी लावची अशी मागणी पणजेच्या शिगमो समितीन केल्या। पळयात आमच्या समितीचे वैशिष्ट्य म्हणजे जाले 35 वर्सां आता आम्ही हो शिगमो चलयता आणि आम्ही सदांच एकतेन काम केल्लें आसा। शिगमो हो गांवांतल्यान शहरान हाडपाक पणजी शिगमोत्सव समितीचो पयलो प्रयत्न आशिल्लो। अशें म्हणल्यार अतिशक्ती जावची ना, अतिताय जावची ना। कारण 35 वर्सां पयलीं जेन्ना हांगा काही लोकांक दिसलें की शिगमो हो खरो गोंयची संस्कृती, आमची भारतीय संस्कृती जी आमच्या गांवांतल्यान आसता। आनी शिगम्याचें म्हत्व म्हणजे वसंत ऋतू जेन्ना येता, थंडी सोंपून, तेन्ना शेतकरी लोक आपले सगळे ढोल ताशे बिशे घेवन ते गांवांत म्हणजे आपले हे दाखयताले। ते पणजे शहरान कशें हाडचे अशें खूब जाणांक दिसलें आनी तेन्ना म्हज्या बापायचे सर्गेस्त नागेशबाब देपो ह्या अध्यक्षाचे खातीर खूब एक समिती फॉर्म केली आनी तेन्ना पासून शिगमो जो गोंयांत येता म्हणजे पणजेन येता तो सदांच पणजे शिगमोत्सव समितीन केल्लो आसा। I'd like to extend our full support to the committee when it comes to whatever that they need. I'd also like everyone across Goa to please attend this function, as I believe this is one of the best in Goa. And yeah, तुमकां एक कळकळीची विनंती आसा की हे आमचे जे ग्रुप लिडर्स आहा रोमटावेळ फ्लोट किंवा लोकनृत्याचे तांची आमी मिटींग दवरल्या फाल्यां म्युनिसिपालिटी हॉलांत। तांणी सगळ्यांनी येवन आपली फॉर्मां आनी एंट्री दिवची। तरी एंट्री शुक्रारपर्यंत ओपन आसतलीच। तांकां आमी कळकळीची विनंती करतले की तुमी जाता तितले बेगीन येवन तुमचो नंबर घेवन वचचो आणि त्या प्रमाणे ते फ्लोट कित्याक आमकां स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान की ते 10 वरांचेर कंपल्सरी येवन सावंड बंद करतले। त्या प्रमाणे पुलीस डिपार्टमेंटान सांगलां की आमी 10 नंतर आमी आमची जबाबदारीन आमी बंद करतले शिगमो। ताका लागून आमी आफयल्या फाल्यां सगळ्यांक सकाळी आयतारा म्युनिसिपालिटी हॉलांत 10 ते 1 वरांचेर आमकां तांणी सहकार्य करचें अशें आमी तांकां सगळ्यांक विनंती करतले फाल्यां। म्हापशा सोमारा 13 मार्चाक शिगमोत्सव परेड जातलो। देखून 4 दिसां खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी समितीन आयोजित केल्या। ह्या संदर्भात समितीन पत्रकार परिशदेंतल्यान माहिती दिल्या। ऐकात। ह्या वर्सा आमकां सोमार प्रोसेशन आयतार प्रोसेशनाक मेळोंक ना, सोमार आमकां पडले। त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य मागता। 21 वर्सां आमकां शेनवारा पडलेली प्रोसेशन आनी गव्हर्मेंटाची जी रुली आसा त्या प्रमाणे आमी एक्सेप्ट करचें पडलें। हेजी सगळी म्हायती तुमकां आमचो सेक्रेटरी सायनाथ दितलो। पण आमचो प्रोग्राम 4 दीस आसतलो। शेनवारा इनॉग्रेशन जातले, त्या दिसा फॅन्सी ड्रेस जातलो बीच खातीर, डान्स वन रिकॉर्ड आनी दुसरे दिसा लावणीचो कार्यक्रम, तिसरे दिसा प्रोसेशन आनी चवथे दिसा मेलोडी मेकर्स जाता। 11 तारखेच्यान आमचो शिगमोत्सव सुरू जातलो। 11 तारखेक टॅक्सी स्टँडाचेर इनॉग्रेशन कार्यक्रम जातलो। त्या दिसा आमचे चीफ गेस्ट आमचे डेप्युटी स्पीकर आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा आसतले। त्याच्या वांगडा आमची म्हापशेची चेअरपर्सन प्रिया मिशा आसतली। आमचे सगळे पदाधिकारी शिगमोत्सवाचे आसतले। त्या दिसा पयलीं 6 ते 15 ह्या वयोगटा खातीर आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरला, जो बी ग्रुप जाता तो दवरला। आणि त्याच दिसा डान्स ऑन रेकॉर्ड हो एक हे वापरून आमी 6 ते 15 भुरग्यां खातीर, वर्साच्या भुरग्यां खातीर डान्स कॉम्पिटिशन दवरला। गोवा 365 खातीर श्याम च्यारी, समीप नार्वेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।